बायणा आनी देस्तेरोच्या नुस्तेकारांचे सगळे प्रश्न बेगीनूच सुटावे करतलो अशें आश्वासन आमदार संकल्प आमोणकारान दिलां। सोमारा आमदार संकल्प आमोणकार हांणी नुस्तेमारी संचालका वांगडा बायणा तशेंच देस्तेरो दर्यादेगेच्या कुशीक आशिल्ल्या नुस्तेकारांच्या सुवातेची संयुक्त पळोवणी केली। नुस्तेकारां खातीर म्हत्वाचे निर्णय घेतल्यात अशी माहिती नुस्तेमारी संचालक दीपेश प्रियोळकार हांणी ह्या वेळार दिली। आमचे नुस्तेकार भाव कितली वर्सां जाल्यात जे तांकां त्रास जाताले ही फॅसिलिटी नासली। सो आयज मुद्दाम आयज आमचो डायरेक्टर आनी सुप्रिंटेंडंट येवन तेंच्यानी सगळे पयले आसा प्लेसीस आयडेंटिफाय केल्लेले आसा। हो प्रोसेस आमी स्टार्ट करपाक शकता आनी तेच प्रमाणे जे फिशरमॅन भावांक जे पावसाच्या टायमार तुमकां सगळ्यांक खबर आसलेले स्पेशली आमचे देस्तेरो आनी बायणाचे फिशरमॅन हांगा तांकां बोटी दिंडी जी आसा तेंची ती दवरपाक मेळना। सो तांकां ते हांगा वचून खंय तरी बोकमालो वेलसांव खारीवाड्यार अशें व्हरून तांकां दवरचें पडटालें। सदांच तेंचे त्या लोकां कडेन वाद जाताले जे पार्किंगेक लागून गेल्या कारणान। सो आयज खंय तरी गव्हर्मेंटा कडेन कंटिन्युअस फॉलोअप करून WRD डिपार्टमेंटान येदो व्हडलो आमचो सर्विसीच्या फाटल्यान थंयसर रिटेनिंग हॉल बांदून 3 मीटर डीप ड्रेजिंग करून तांकां थंयसर पार्किंग करपाक लागून अरावंड एक 400-500 बोटी थंय उरपाक लागून ते फॅसिलिटीज केल्लेले आसा, चालू आसा। तेजो बेगीनच्या बेगीन टेंडरींग जावन अंडर WRDचो वयतलो सगळें इन्स्पेक्शन सगळें जाल्लेलें आसा आनी हांव ट्राय करता गव्हर्मेंटा कडेन पर्सीव करून कितें जाता तितले बेगीन पावसाच्या पयलीं मॉन्सून सिजन स्टार्ट जावचे पयलीं हें काम कंप्लीट जावचें म्हणून। बट आमचो प्रयत्न चालू आसा आनी हें एकदां जालें काय म्हाका दिसता फिशरमॅनाचो जो एकदम मेजर जो इश्यू आसा पळय तो खंय तरी सॉर्ट आवट जातलो असो म्हाका दिसता। कित्याक तांकां पळोवपाक गेलें आयज फिशरमॅनांक खुबशे त्रास जाता हांगा। हांव जाणा पर्सनली जे त्रास ते काडटा ते हांगा। कित्याक आयज बायणा बीचूय हो आमचो हायवे येयल्या कारणान होवूय जागो नॅशनल हायवेक गेल्लो आसा। सो तांकां जागो मेळपाक सुद्दां खूब डिफिकल्ट जाल्लेलो आसा। आयज तांकां दुसरे कडेन जागो दिलो जाल्यार तांकां ते वायबल ना। कित्याक जो फिशरमॅन दर्यादेगेक काम करता ताका दुसरे कडेन जागो दिवन फायदो ना। सो हांगाच खंय तरी सोल्युशन काडपाचो हांव प्रयत्न करता गव्हर्मेंटा कडेन। म्हाका पूर्ण खात्री आसा अंडर द लिडरशीप ऑफ आवर एबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तसोच आमचो मिनिस्टर फॉर फिशरीज डिपार्टमेंट सर नीलकंठ हळर्णकर। सो हे दोगी जाण मेळोन आमकां खंय तरी मुरगांवच्या फिशरमॅनाक लागून प्रयत्न करतले आनी तांचो सदांच म्हाका कंटिन्युअसली सपोर्ट मेळ्ळो आसा। जशें सरान सांगलें की दोनूय एसोसिएशनाचो डिमांड आसलो फिशरमॅन लोकांची डिमांड्स आसले की तांकां ते नेट मेंटेन शेड रॅम्प जे बेजीक नेसेसरी इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटीज जाय पडटाले ते जाय आशिल्ले। प्लस तांकां मागीर ऑप्शन शेड मागीर बोट रिपेरींग यार्ड। सो हे 4-5 तांची गोश्टी तांची रिक्वायरमेंट्स आसली। पण सगळ्यात पयली जी गोश्ट आसली जाग्याची आसली। सो ताका लागून आमचे एज पर रिक्वेस्ट ऑफ द फिशरमॅन आनी मागीर आमचे मिनिस्टर्स तांचे डायरेक्शन दिलें की वी शॅल गो एंड इन्स्पेक्ट दीस सायड जागो एक्चुअली तेंका एक्झॅक्ट खंय जाय ते ताका लागून आमी आयज आयिल्ले आसा। सो आयज आमी ते 2-3 कडेन आमी जागो पळयलो आसा। त्या वाटेन तांच्यांनी दाखयलें की फॉर नेट मेंटेनिंग शेड रॅम्प ते आसले आनी ऑप्शन शेड आनी हांगा तांचो रॅम्प हांगसर फक्त रॅम्पा लागूनच जागो आसलो। आतां नेट मेंटेनिंग शेडा लागून आमी प्रयत्न आसा खंय जावन आमी करपाक शकतले ते पूण क्लोज टू द बीचूच आसपाक जाय सरान ऑलरेडी सांगिल्लें आसा। सो एज ऑफ नाव अशें दीस इज स्टेटस। आमकां जो त्रास जातालो एक्चुअली आमी पावसान गंगवेल बिचाचेर वयताले 4 म्हयने डिपार्टमेंटान आमी अप्रुवल घेवन नेवीचे पास घेताले आनी 4 म्हयने थिंगा आसताले गंगवेल बिचाचेर आनी तशीच थोड्या दिसांनी मागीर हॉलांत वयताले आनी परत खारेवाड्यार येताले। सराक आमी इन्फॉर्म केलें की आमकां प्रॉब्लम जाता। सो ते सरान आमकां एक क्रीक आमच्या जो फाटल्यान जो बायणा बिचाचेर क्रीक आसा थिंगासर आमकां ते खोलाय करून थिंगासर सारकी फॅसिलिटीज दिवन आमकां हें करपाचें म्हणून। सो तो प्रश्न ऑलरेडी प्रपोजल पास जालो आनी तशीच फाटी जो डिमांड जो घायल्लो आमच्या एज पर स्कीम ऑफ डिपार्टमेंट की आमकां फिशरमॅनाक प्रोविजन आसा नेट मेंटेनिंग शेड ऑप्शन हॉल आयस प्लांट आनी रॅम्प हे पासून तुमकां जेन्ना आमकां स्कीम कळली जाल्यार आमी डिपार्टमेंटाक प्रपोजल घायला आनी तशीच सराक फॉलोअप करपाक सराक एक इंटिमेशन दिलें की आमकां हे सगळें जाय। फ्रॉम दॅट डेसून आमकां चालू आसा तें काम चालू आसा। आमी ऑलरेडी आज आपल्या डायरेक्टरान आमच्या MLA सांगलें की आमचो एरिया आयडेंटिफाय करपाचो। सो ऑलरेडी आयडेंटिफाय जाला आनी हेच्या मुखार सराक आमी